पुलिसांनूच चोरी केल्ली केन्ना आयकलां? बिरेस्तारास अजाप करपासारके चोरयेचे प्रकरण तोरशा घडले। एका निलंबित पुलीस कॉन्स्टेबलानूच एके बायलेच्या गळ्यांतले मंगळसूत्र चोरले। आता हे विशीं मुखार कितें जालें तें पळोवया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। एके बायलेच्या गळ्यांतले मंगळसूत्र कोचोवन तें घेवन पळून वचपाची घडणूक बिरेस्तारा पेडणेच्या तोरशा वाठारांत घडली। पळून गेल्लो चोर पेठेचो वाडो कोरगांवचो RBI दळांतलो निलंबित पुलीस कॉन्स्टेबल। चोरी करून पळून गेल्ले दुबावीत निकेश च्यारी हाका मोपा पुलिसांनी सध्या अटक केल्या। हे चोरये विशीं मोपा पुलिसां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण तोरशाची वासंती रामा शेटये रस्त्यावयल्यान वताली। तेन्नाच दुबावीत निकेश च्यारी हो मोटारसायकली वयल्यान आयलो आनी ताणें वासंतीच्या गळ्यांतलें मंगळसूत्र कोचून काडून थंयच्यान पळ काडली। ह्या वेळार वासंती हिणें नेटान आरड मारिल्ल्यान कुशीकूच आशिल्ले दोग तरणाटे तिचे मदती खातीर धांवले। त्या दोगांयनी आपले गाडयेंतल्यान दुबाविताचो फाटलाव केलो। दुबावीत त्या तरणाट्या मुखार आशिल्लो। फाटल्यान येवपी तरणाट्यांक पळोवन दुबावितान सरळ तोरशा वाठारांत रानाचे दिकेन पळ काडलो। मात फुडें रस्तो नाशिल्ल्यान ताणें गाडी थंयच उडयली आनी तो रानाचे वटेन पळून गेलो। उपरांत दुबाविताचो फाटलाव करपी तरणाट्यांनी मोपा पुलिशेक हाची म्हायती दिली। मोपा पुलिसांनी दुबावीत निकेश हाचो सोद घेवन ताका ताब्यांत घेतलो। ताका अटक करून ताचे आड गुन्यांव नोंद केलो। दुबावीत कॉन्स्टेबल निकेश च्यारी हांणी ह्यान पयलीं अशींच कामां केल्यात। ताका पोरू कोरगांवच्यान एका ल्हान भुरग्यां अपहरण केल्ल्या प्रकरणांत अटक केल्ली। हो RBI पुलीस कॉन्स्टेबल निलेश च्यारी ह्यान पयलीं निलंबीत जाला। सध्या हे चोरयेच्या प्रकरणात पुलीस निरीक्षक नारायण चिमुलकार हांच्या मार्गदर्शना खाला फुडलो तपास चालू आसा। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात। यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com ह्या आमचे वेबसायटीक भेट दियात।